सो आयच्यान आमचें घर क्लिनिंग स्टार्ट. हे पळयात कवर काडले हांवें. अजून काय हावस हेल्पर येवंक ना. सो म्हटलें स्टार्ट करया म्हटलें, कित्याक ते कपडे अशें मशिनान घालया म्हटलें काडून कवर. सो हांगा सगळे आर्टिफिशियल फ्लावर बी सगळे काडले हांवें. धुवपाक घालूंक जाय आनी हें उरलां काडपाचें. आनी कटन काडलें हांवें आनी मशिनान घातलां हांवें कटन. आनी हेका हांवें हांगा घातलां. न्हिदलो जस्ट उठलो, हेका म्हटलें हांगाच राव न्हू इश्वीक, हांगाच राव. सो हांगासर न्ही मातशें क्लीन बी करून ती येतली आतां. सो हांगासर वयर न्ही सामकी धूळ आहा, तुमकां दिसचें ना, पण तेका काय सगळें क्लीन करून घेवंक जाय. सो म्हटलें बारीक बारीक कामां स्टार्ट करया. हें सगळें धुवन आतां टेंशन ना, कित्याक वोत आहा बरें कडक, सुकतलें नेक्स्ट डे सुकतलें. सगळे जे आर्टिफिशियल फ्लावर बी आनी सगळे ताका आयज वॉश करता. हे बी सगळे ताका वॉश करून घालता. धूळ पडला सारकें. तो हांगासर न्ही हांवें डॉल बीन आसलेले पळय सगळे काल मशिनान घालून वॉश केले. आनी आर्टिफिशियल फ्लावर हे पळयात सगळे काल न्ही वॉश केले. ते रातचे घातले हांवें हांगा सुकोवपाक. सुकले दिसता ते सुकले. हय दवरतलें हांव. मातशें हांगासर न्ही मातशें वत पडटा, गरम जाता हांगासर, सुकतलें. तो हांगासर न्ही सगळे पळयात इशूकाचे टॉयज हे सगळे न्यू आहा. जे नेम सेरेमनी येयल्ले पळय ते, आनी थोडे ओल्ड्यो आसा जे यूज करताले पळय ते धुवन घातले, कित्याक तो तोंडाक घालता न्ही ताका लागून. सो सगळे पळय इतले सगळे टॉयज तेजे धुवपाक घातला. आनी थोडे अशे म्हाका कमेंट केलेले की अशें भितर बी न्ही उदक वयता. हय खरें तें उदक वयता, पण हें न्ही खूब म्हणजे 3-4 दीस अशें बरें सुकोवन बरें उदक बिदक काडून मागीर ताका दिता पळय. उदक आसता भितर, हेच्या भितर न्ही उदक बी वयता. सो म्हाका सांगलेलें. सो हांव बरें उदक अशें काडून 3-4 दीस बरें ड्राय करून मागीर ताका दिता हांव. सो हें पळयात तशें जालें म्हटलें हांगा दवरया, अशें सुकतलें. तो सकाळीं हांवें व्लॉग केल्लेले, मागीर तुमकां मेळोंकूच ना. जस्ट आतां जाली कितले खबर आहा? 3 जाली, 3-6 जाली. जस्ट सगळे घरची सगळीं काम केलें आयज. जेयलें न्हालें, मागीर जस्ट तुमकां आतां मेळटा हांव. तर सकाळ तुमकां हांवें दाखयलेलोच क्लीप. आयज सगळें हांवें डीप क्लीन स्टार्ट केलां आयच्यान. ओके. सो म्हटलें ती हावस हेल्पर येतली न्ही, म्हटलें सगळें काडया म्हटलें. कर्टन बिटन काडले आयज. कर्टन मागीर सोफाचे कवर बी सगळे काडले हांवें. धुवपाक घातला. आनी एसी बी आहा पळय आमचे थंयसर, सगळें धूळ पडलेले. तर सगळी डेली क्लीन जायना न्ही. सो हांवें चिंतलें की आयज मातशें तिका ती येतली न्ही, मातशें क्लीन बीन करून घेवया म्हणून. सो हांवें कितें केलें सकाळीं उठलें आनी तिका मातशें चड पेज पडूंक जायना म्हणून पळया. आतां हांव तिजें चिंत्ता, तिका चड पेज पडूंक जायना म्हणून हांव लॅडर घेतले. सगळे हांवें ते कर्टन काडले. सगळे सोफा बी मातशें सायडीन हाडून दवरले. म्हणजे डीप क्लीन करया म्हणून आयज तो हॉल करया, मागीर फाल्यां तो बेडरूम करया अशें. तिका न्ही हांव चड अशें एक दिसाक सगळें पेज घालना, कळ्ळें न्ही. आफ्टर ऑल तुमी सगळ्याच्या घरा काम करूं येता, तांकां मातशें चड त्रास दिवंक जायना आमी, हय का न्ही. सो अहें म्हाजें थिंकींग. सो हांवें कितें चिंतलें आयज फक्त हॉल करया क्लीन, कळ्ळें. मागीर फाल्यां हें रूम तें रूम आनी व्हडलें लास्ट म्हणजे किचन. सो आयज सगळें काडलें हांवें. फोन केलो तिका, येवकूच ना. 11:30 जाली, येवकूच ना. फोन केलो तिका हांवें. आपूण 15 मिनटां येता म्हणपा लागली. 15 मिनटां येता म्हटलें ओके चल, येतली न्ही ती, करतली म्हटलें. 20 मिनटां जाली. हांवें तिका परत फोन केलें. ती म्हणपा लागली आपूण आयज येयना. पळय आतां आपूण आयज येयना म्हणपा लागली. म्हाका आयलें हांगा तकली सामकी सणसणपा लागली हांगा. कित्याक लागून 4 दीस जाले ती येवंक ना. शुक्रार शनिवार ओके. आनी तेज्या पयलीं येयल्ली, तेज्या पयलीं ती येवंक ना. ओके. शुक्रार शनिवार आनी आयतार तरी सोड ती येत ना. आनी सोमवार ओके मंगळार येवकूच ना. सो हांवें म्हटलें तूं कितें लागून तूं हें करता काय म्हटलें हांवें. आतां दिवाळी लागीं येयला, घरची कामां खूब आसा, तूं हय कितें करता काय म्हणलें तिका हांवें. ना तेंच्या घरा खूब कामां. अरे तेंच्या घरा खूब कामां म्हणजे कितें जालें, तेच तुका पयशे दिता, आमी तुका पयशे दिना, सांग पळोवया. म्हाका तिडक मारल्या ते एन टायम दिवाळी तेन्ना म्हाका अशें चीट केलें ते बायलेन. सांगू तुमकां. मागीर हांवें तिका सांगलें बरे भशेन, तूं फाल्यां येवूच नाका म्हटलें. ना ना आपूण येता, आपूण नाका, तूं येवूच नाका म्हणलें. कितले दीस जाले. एक दीस शिव आसतलो, शिवाच्या फुड्यान तरी म्हटलें आपूण 8 येता, 9 येता, 8 येता, 9 येता. एक दीस ती 8-9 येवंक ना. ती वयता. हांवें तें कितें म्हटलें, तूं 9 सुद्दां आमगेर यो, हाफ एन आवर काम कर, आनी तूं कोणाच्या घरा वयता तूं वच म्हटलें हांवें तिका. ती तेंच्या घरा वयता, 2-2 वरां तेंगेर काम करता, आनी म्हाका फोन करून सांगता तेंच्या घरा काम चड आसा, तेंच्या घरा नाल्ल हें करूंक जाय, तें करूंक जाय. तेंची खबरी म्हाका सांगता. तिमीच तुका पेमेंट दिता, हांव तुका पेमेंट दिता न्ही. ओके. म्हाजें हाफ एन आवर काम यो आनी कर न्ही. एन टायम दिवाळेकूच तेन्ना म्हाका अशें हें केलें. येत ना, फोन करता येत ना. हांवें तिका न्ही पयलींच जेन्ना ती कामां लागलेली पळय तेन्ना अशेंच करताली.
एक दीस येताले एक दीस येनाले तेन्ना हांव मातशें उगी सांबाळून घेतालें आसो आसो म्हणून तें आसो म्हणून चड जालें तें. हांवें तर पयलींच म्हटलें तुका काम जायना जाल्यार म्हाका सांग, हांव दुसऱ्याक कोण सांगता. ना दीदी कोण सांगनाका तूं, हांवूच येता अशें म्हणून म्हणजे अर्दे दिसूच तेणें हें केलें. ओके, आतां आयज पळय आतां म्हाका टेंशन, म्हाका असलो राग हेका लागून येता. आतां दिवाळी लागीं येयला, इतलें काम आसा घरा कडेन, इतलें क्लिनींग आसा. आतां एंड टायमार तिणें अशें केलें. आतां कितें सांगपाचें तुमकां, आयतारा येता हांव पावलें. ओके, शेनवारा ती येवंक ना न्ही, शेनवारा ती येयली आमगेर. हांवें ताका मेसेज केलें, वॉयस मेसेज, तूं फाल्तू येनाका म्हटलें हांवें. ती येयली आमगेर, दीदी ऐसा मत बोलो हांव पावलें, मैं संडे को आ जाऊंगी. संडे येयलें, संडे सकाळीं म्हाका 9 फोन केला आनी सांगता दीदी आज मैं नहीं आ रही हूँ. पळय आनी कितें सांगपाचें, उलू कितें हांव, तापू तिका आतां सांग पळोवया. आसूं येना म्हटलें न्ही, हांवें आसूं म्हटलें, तर सोमार यो म्हटलें. तेंच्यान जर अशें खबर जाली ती येत ना ती आतां. इतलें काम पडलां घरा कडेन. आतां अर्द आयज तुमी पयलीं आसतलें व्हिडियो, सकाळीं सगळें काडलें हांवें. ती येना पाली, मी कितें हांवें सगळें क्लीन केलें. मागीर लॅडर घेतलें आनी वयर एसीच्या वयर सगळें पुसून काडलें आनी सायडीन ते आमी शोपीस दवरलें, सगळें क्लीन केलें. थँक गॉड टू आई आसा म्हणून न्ही म्हाका आयज 2 टायम जेवण मेळटा म्हणटा पळय तशें सगळें ती रांदून दवरता. आतां कितें करपाचें, आई म्हणटा आतां कितें करया, काय करपा नाका, आमीच करया म्हणपालें क्लीन. तुमकां खबर आहा हेज्या पयलीं हांवच क्लीन करतालें हय का न्ही. म्हाका इतलें लो दिसना म्हणजे घर साफ सफाई करपाक, म्हाका लायक म्हणजे घर साफ करपाक. हेज्या पयलीं हांव म्हाजें घर हांवूच क्लीन करतालें. शिवनाथन म्हाका व्हडलें वॅक्यूम क्लिनर हाडून दिला 15,000चे, ते बेश्टे हाडून दिला म्हाका. तितून बरें क्लीन जाता. आनी म्हाज्या हावज हेल्पराक हांव वॅक्यूम क्लिनर दितालें, झाडू दिनालें, कित्याक तितून बरें क्लीन जाता म्हणून. तो जालें. सो मागीर आई म्हणपालें आसूं तिका सांगनाका, तिका आपयनाका, आमीच करया म्हणपालें. सो आमी सगळें हांवें तें पुसून काडलें. हॉल हांवें सगळें म्हाजें क्लीन जालें आयज. हॉल मेन व्हडलें टास्क उरलां म्हणजे किचन तुमकां दिसता क्लीन, पूण मातशें धूळ पडला, डीप म्हाका क्लीन करूंक जाय, ऑयल स्टेन पडला, सगळें तें स्प्रे करून न्ही क्लीन करूंक जाय. कळ्ळें तुमकां न्ही. बाबू न्हिदता पळय तेन्ना म्हणजे काम जाता. बाबू उठलो की ते फीड केलें की तुमकां खेळटा, प्रॉब्लेम कांयच ना, इशूकाचे कांयच प्रॉब्लेम ना. 2 दीस म्हाका त्रास जाले, कित्याक ताका वॅक्सिन दिल्लें न्ही तेन्ना म्हाका खूब त्रास जाले. कांयच करूंक मेळूंक ना, व्लॉगिंग करपाक म्हाका मन येना. हेका लागून व्लॉगिंग करूं ना हांवें. बाबूचें पळोवन तें कशें व्लॉगिंग करतलें आसूं म्हटलें. सो मागीर म्हाका एकूच वायट दिसलें की तूं एंड टायमार तूं अशें तुवें हें केलें. सांग पळय दिवाळी लागीं येयला, किचन क्लीन करूं ना, कांय ना, खूब कामां आसा. सो आई म्हणपालें आई आसा बरें पडटा, म्हाका रांदून दवरता, म्हाका तें कितेंय जावं रांदून दवरता. सो हांवें आयज सगळें हॉल बी क्लीन केलें हांवें. हॉल पुरो जालें म्हाका खरें. आतां न्ही व्लॉगिंग करपाक नाका आतां म्हाका, इतलें पुरो जालें. वयर चडून फॅन उरला पुसपाचें, आतां पर्यंत हांवें फॅन पुसूंक ना. फॅन उरला पुरो जालें सारकें करून. तें वयर चड तें वयर सगळें पुसून काडलें, सोफा उखल्लें, उकरून सोफा बँड करून तें कवर काडलें, पुरो जालें सारकें खरें सांगता तुमकां. सो आयज एक रिक्वेस्ट आसलेलें विश करता तांकां. तो नांव आसा सुशिला एंड राजेश. हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी, गॉड ब्लेस यू बोथ. सदांच हॅपी रावात, हांव हेच देवा कडेन मागूंक घेता. ओके, तो हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी सुशिला एंड राजेश. अरे हॅपी एनिवर्सरी, गॉड ब्लेस यू बोथ. चला बाय.